काल काँग्रेस पार्टीचो स्पोक्सपर्सन आग्नेल फर्नांडीस आणि ताज्या बरोबर म्हाका दिसता यतीश नायक हांच्यांनी जे आमचो विशय घेवन सरकाराक क्रिटिसायज करपाचो प्रयत्न केला हो सामको चुकीचो आसा. आमी हाचो निशेध करता आनी एक आमचो जो एक आमचें दुख्ख घेवन हाजेर एक पॉलिटिक्स करपाचो प्रयत्न काँग्रेस पार्टीन चालू केल्लो आसा आनी हें तांचें डायरेक्ट फ्रस्ट्रेशन दिसून येता. ते म्हणटा की फेरविचार याचिका अजून दाखल का नाही, हो एक तांचो स्टेटमेंट आसा. म्हाका विचारपाक जाय ह्याच आग्नेल फर्नांडीसाक ताज्यो काँग्रेस रूल्ड स्टेट्स आसा हातून कितक्या स्टेट्सांनी रिव्यू पेटिशन घातलें आनी जे 31 मार्चाक जे हियरींग आशिल्लें आनी ताजें जजमेंट मेळ्ळें तातूंत कितें तांकां रिलीफ मेळ्ळी. सो बेश्टो आमचो विशय घेवन लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. मनोहरभाई पर्रीकर लेड गव्हर्मेंट आमकां पूर्ण सपोर्ट दिता आनी आमकां लिकर असोसिएशनाक सगळ्या मेंबर्सांक पूर्ण विश्वास आसा ह्या सरकाराचेर की जे कितें स्टेप्स घेवप चल्ल्या तातूंतल्यान आमकां चडश्या जाणांक रिलीफ मेळटली. म्हाका विचारपाक जाय आग्नेल फर्नांडीसाक, ताणें एक म्हणलां की ही डिमांड स्क्रॅपिंग ऑफ हायवेज. कितें चलयलां ताणें? स्क्रॅपिंग ऑफ हायवेज म्हणजे असो मिनींग तरी ताका खबर आहा? 10,000 कोटी आमकां सेंटरा कडल्यान आयल्या 4 लेनिंग ऑफ ऑल दीस नॅशनल हायवेज. मांडवी ब्रिज आमकां नाका, जुवारी ब्रिजीस आमकां नाका, स्टेट ऑफ द आर्ट जुवारी ब्रिजीस येता. तें तुकाय खबर आसा. जें जावचें ना त्या विशयाचेर तूं लोकांक दिशाभूल करपाचो कित्याक प्रयत्न चल्ला. आनी हें जर जाता जाल्यार काल तुज्या सायडीक तो एक एडवोकेट बशिल्लो जो यतीश नायक आसा आनी म्हाका दिसता तुमच्या पार्टेचोय प्रेसिडेंट एक एडवोकेट आहा. तुमकां कोणें आडयल्या सुप्रीम कोर्टान रिव्यू पेटिशन घालपाचें इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स? आज आग्नेलाचो स्टेटमेंट आसा की एक प्रयत्न चल्ला म्हणून गोंय ड्राय करपाचें. हांच्याच काँग्रेस रूल्ड स्टेटीन पंजाब हांचो इनिशिएटीव आसा. इट हॅज बीन गिवन इन देअर मॅनिफेस्टो दॅट फेज वायज ते पंजाब ड्राय करतले म्हणून, आनी आमचेर आरोप घालता की आमी गोंय ड्राय करपाचो प्रयत्न चल्ला म्हणून. बहुजन समाजाचो हाजेर काल ताणें उल्लेख केलो. हांवूय बीन बहुजन समाजाचो. आमचे सगळे लिकर डिलर्स जे आसा चडशे बहुजन समाजाचेच आसा, आमचे मायनॉरिटीचे आसा. हातून वाय आर यू ट्रायंग टू कम्युनलायज द इश्यू? हें चलयलां कितें?